ना रे कितें म्हटल्यार मागीर जेन्ना लोक ओपोज करपाक लागले, ऑपोजिशन ओपोज करपाक लागले, बाकीचे पॉलिटिकल पार्टीज ओपोज करपाक लागले, तेन्ना खंय तरी प्रेशरान म्हाका दिसता हें सीएमान स्टेटमेंट केलें. आयज आमी गोंयांत सगळे कडेन पळयता, वयता थंय नासधूस चालू आहा. आनी हे असले हेजार्डस प्रोजेक्ट जे आहात, आतां कोल ऑलरेडी आमी फेस करता, हे जर अशें येवपाक लागले जाल्यार आमचे कडेन म्हाज्या हिसपान जाल्यार जमीन ना. ऑलरेडी आमचे जे जमिनी आहा ते एमपीएन एक्वायर करून ठेवलेले आसा, आरबी कडेन आमची जमीन आसा एक्वायर केल्लेली आसा, तेच्या उपरांत नेव्ही कडेन जमीन एक्वायर केल्लेली आसा. असे कितलेशे इवन प्रायव्हेट आतां जे बिल्डर लॉबी आहा तेंच्यांनी कितलेशे जमिनी लाख लाख स्क्वेअर मिटर एक्वायर केलेले आसा. आतां आमचे डोंगर एक्वायर जायत आसा. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान आयज आमचे गोंय सरकार तांकां 10 लाख 15 लाख 5 लाख 2 लाख अशे जमिनी कुमिदाचे जमिनी घेवन ते ह्या भायल्या बिल्डर लॉबींक दीत आसात. सो ह्या पार्श्वभूमीचेर जर असले जर व्हडले प्रोजेक्ट जर गोंयांत येवपाक लागले, जेंका कमीच कमी 50 लाख स्क्वेअर मिटर सुमार जागा जाय पडटली कितें जाल्यार म्हाका दिसता हे आमचे जे राजकारणी जे बसले ते गोंयची फकाणां करपाक बसले. आतां सीएमान म्हणूनय की बाबा ना रे तो प्रोजेक्ट येवचो ना म्हणून, पूण आमकां विश्वास ना. सीएमान हेच्या पयलीं सनबर्न सुद्दां येवचो ना म्हटलेलो आनी तेच्या उपरांत मागीर धारगळी सनबर्न येयलो. कोल एक्सपांड जावचो ना म्हटलेलो, पूण आयज कोल एक्सपांड जावन आयज मोर्मुगांव पोर्टासून जे कोल हँडलिंग जाता तेचे परिणाम दोनापावल मेरेन सगळ्या आख्ख्या गोंयच्या साऊथ गोवाच्या लोकांक फेस करचे पडटा. आयज आमी पळयता ह्या कोल लॉबी खातीर आयज आमचे जे जेटीज बिटीज आहा ते एक्वायर करपाक सोदतात, जेटीचे सराउंडिंग जागे आहा ते एक्वायर करपाक सोदतात. मनोहर पर्रीकरान डबल ट्रॅकिंग येवचें ना म्हटलेलें, पूण प्रमोद सावंताच्या सरकारान डबल ट्रॅकिंग कंटिन्यू केलें आनी आतां ऑलमोस्ट डबल ट्रॅकिंग कंप्लीट जायत येयलें. सो आयज ह्या सरकाराचेर आनीक विश्वास उरूंक ना. हेंचे सेंटराचे जे मंत्री येतात ते आपणाक जाय ती हांगा स्टेटमेंटां करून वयता आनी हे आमचे जे मंत्री आहात आनी आमचे पॉलिटिशियन आहात ते तकली हालयतात तेंच्या फुडें. हेंकां कॉन्सिक्वेन्सीस खबर ना, हेंचे कडेन स्टडी ना, एनवायरमेंटल स्टडी ना. हे जेन्ना गोंयांत खंयचोय प्रोजेक्ट हाडटा तेन्ना एनवायरमेंटाची स्टडी म्हणटा ती मात सुद्दां करिना. आतां आमी फ्लायओव्हर पळयता दाबोलीचो, जेका नेव्हीची एनओसी नासतना तो स्टार्ट केलो. पयलीं तेंच्यांनी एक्चुअली नेव्हीची एनओसी घेवपाक जाय आसली. आतां काल नेव्हीन तेंकां एनओसी दिले आनी हायट रिस्ट्रिक्शन घालून दिले खंय. सो दॅट मिन्स तुमी खंय ना खंय तरी इलिगल काम केलें सरकारान. सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार लोकांनी विचार करपाची गरज आसा, हे आमकां सरकार खंय व्हरता ते. हे सरकार आमकां आमचे पर्यावरण नश्ट करपाक व्हरता. आयज ऑलरेडी आमचे डोंगर, शेतां, न्हंय, बांय, झरे, मँग्रुव्ज, सँड ड्युन्स, वेळो सगळे धोक्यान आसा. बांबोळे पळयले आमी कशे 5 स्टार हॉटेल कितें बिचाचेर वचोन रिटेनिंग वॉल बांदतात आनी आमचे सरकार कांय दखल घेयना. लोकांक आवाज उठोवचो पडटा, राजकारण्यांक आवाज उठोवचो पडटा, ऑपोजिशन आहा तेंकां, जाल्यारूच थंय कितें तरी एक्शन जाता. सो आयज जे सरकार जे आहा ते म्हाका जाल्यार दिसता लोकांची छळणूक करपाक उठलेली आहा खंय. आनी न्यूक्लियर प्लांटाचे बी जे खबरी सांगता, म्हाज्या हिसपान जाल्यार प्रमोद सावंताच्या सरकारा कडेन झिरो स्टडी आहा न्यूक्लियर प्लांटाची. स्टडी आसलेली जाल्यार तो त्याच टायमाचेर सांगतलो आसलेलो की न्यूक्लियर प्लांट सर हमारे गोवा में नहीं हो सकता है म्हणून. लोकांचो प्रेशर घेवन 2 दिसांनी ते स्टेटमेंट करचो नासलेलो. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार सरकारान जे मंत्री बसल्यात तेंच्यांनी खंयचेय प्रोजेक्ट गोंयांत हाडटना 10 फावटी चिंतपाची गरज आसा. गोवा प्रोजेक्ट्सान ओव्हरबर्डन जाल्लेले आहा सारखे आनी हेच्या फुडें जर मेगा प्रोजेक्ट म्हणनाका मागीर अशे गव्हर्नमेंटाचे प्रोजेक्ट जर येवपाक लागले जाल्यार गोंयांत आनीक आमकां फुडें पर्यावरण म्हणटा तें उरचें ना. 47.8 डिग्रीचो परिणाम आख्खे गोंयकार भोगता आनी हो परिणाम भोगता कोल लॉबी खातीर आनी बिल्डर लॉबी खातीर. आनी आयज जी आमची जंगलां मारल्यान, आयज आमचे दोंगर नश्ट केले, तेजो परिणाम आयज गोंयकार भोगता. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार खंयचेय स्टेटमेंट करतना, खंयचेय प्रोजेक्ट हाडटना सरकारान 10 फावटी विचार करपाची गरज आसा. देव बरें करूं. महत्वाचो म्हणजे तुमकां आतां खबर आसा आनी अख्ख्या आमच्या भारत देशाच्या प्रत्येकाक नागरिकाक खबर आसा, गोवा इज अ टुरिजम प्लेस. गोंयच्या हितूनसून पळयता आसतना आमकां कितें पळोवपाक जाय की गोंयांत कसले प्रोजेक्ट जाय. तुमी पळयता आसतले आयचो जो क्लायमेट जो गोंयचो आसा, एप्रील आनी मे म्हयन्याचो क्लायमेट आयज कसो आसा की राजस्थानाक जशी गरमी आसा तशी गोंयांत सेम क्लायमेट आतां आसा. तुमकां खबर आसतली गोंयांत इतली गरमी नासली. आमच्या गोंयांत टुरिस्ट कित्याक लागून येताले की गोंयांत शांत आसा, गोंय थंड आसा. आतां हे प्रमोद सावंत सरकार येना फुडें तुमी पळयलां आसतलें सगळीं झाडां झुडपां सगळीं कापून सोडलेलीं आहा म्हणून आज इतली गरमी जाता.
तुमकां खबर आसतली प्रमोद सावंत सरकार आनी तुमकां खबर आसतली नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जी आसा तेणी हाडली आमकां गरमेच्या हितून एप्रील म्हयन्यात आमकां भुरग्यांक इस्कॉलान धाडचें पडलें. आतां जो आयज आमी प्रेस एड्रेस करपाचें कारण कितें, प्रमोद सावंताचो तो कट्टर म्हणून, कट्टर म्हणजे कट्टा मिठा बी तुमकां खबर आसतली. हो कट्टर येयलो आनी प्रमोद सावंताक खंय तरी आमट कितें तरी दिसलें. कितें दिसलें की हो वयरसून सेंटरासून कोण मिनिस्टर येना फुडें हेंकां खबर ना हेंच्या पांयाक पडपाचें आनी कितें करपाचें. थंयसून भायरसून ते दिल्लीसून जो लोक येतात आनी ते सांगतात हांगा गोंयांत न्युक्लियर प्रोजेक्ट करपाक जाय. आनी प्रमोद सावंत गोंयचे चीफ मिनिस्टर आनी तेज्या वांगडा बीजेपीचे एमएलए जे आसा एक ब्र काडिना. प्रमोद सावंतान दिल्लीसून जर कितें हाडलें जाल्यार हे नाचतात. हे कळना कितें न्युक्लियर प्रोजेक्ट जर गोंयांत जर हाडटा, न्युक्लियर प्रोजेक्ट म्हणजे कितें तुमकां खबर आसतलें की तन्मर प्रोजेक्ट हो गोंयांत कित्याक लागून हाडलो, कित्याक लागून. आनी तन्मर प्रोजेक्ट हाडटा आसतना तेंच्यांनी जी झाडां झुडपां जी कापून सोडलेली आसा तुमकां खबर आसा की तेजो प्रोजेक्ट म्हणजे कितें आहा, लायट जी आमकां जी जाय न्ही ते 25 ते 50 वर्सां फुडले फ्युचराक लागून म्हणून तन्मर प्रोजेक्ट हाडलो हेंच्यांनी. आनी कोणाक लागून हाडलो तुमकां खबर आसतली गोंयांत कितें चालू आसा ते. परत सेकंड गोश्टीचेर हांव येता आयज की ग्रीन आमी म्हणटा ग्रीन एनर्जी म्हणटा, ग्रीन एनर्जी आमकां जाय म्हणटा. सुर्या पासून सन रेज जी असतात न्हू तेका लागून आमकां ग्रीन एनर्जी जाय पडटा. म्हणून आयज आमचो श्रीपाद भाऊ एमपी जो आसा आनी हो तेजे कडेन हे आसा. प्रमोद सावंताक हांव प्रश्न करता, हो श्रीपाद भाऊ जो प्रोजेक्ट जो दिल्लो आसा आनी तेजे कडेन मिनिस्ट्री जी आसा न्ही तेज्या पासून लायट जी तयार जाता सोलरा पासून ती करपाक जाय म्हणून आयज प्रमोद सावंताक खंय तरी पॉल्सान कितें तरी घातला आसतलें. हे जो तन्मर हो जो आतां न्युक्लियर प्रोजेक्ट जो हाडून करतात न्ही कित्याक लागून हाडून करता की हेच्या फुडें तुमकां खबर आसतली हेंच्यांनी अख्खे गोंय नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा अख्खे हेंच्यांनी गोंय हे नासधूस करपाचें केला. व्हडली व्हडली इंडस्ट्री हाडपाचें केलेल्या. कित्याक अदानी आनी अंबानी आयज वचत ते प्रोजेक्ट घेयत आसा. आनी भारत देशान स्वतंत्र मेळना फुडें भारत देशान जे आमकां फाटल्या दिसांनी गव्हर्मेंट आपलो काँग्रेस सरकाराचो तेन्ना तेंच्यांनी जे वस्तू ज्यो तयार केलेल्यो, रेल्वे तयार केलेल्यो, एअरपोर्ट तयार केलेल्यो हे सगळे आयज प्रमोद सावंत सरकारान बीजेपीच्या सरकारान अक्षरशः अख्खे तांकां विकलेले आसा. आतां तांकां कमी खंय पडटा तर गोंयान जे जमिनी खाली ज्यो आसा आमच्यो बऱ्यो बऱ्यो जमिनी ज्यो आसा कमी जायची लँड ज्यो आसा बाकीचे लँड ज्यो आसा हे तेंच्या नजरेन गेल्यात. आनी हेंच्यांनी बऱ्यो बऱ्यो जमिनी तुमकां खबर आसतल्यो. हे पॉयंटाचेर मुद्दम उलयता हांव. आमकां CRZ लायन हेंच्यांनी सांगल्यात 50-100 मीटर 500 मीटर तुमी कांयच करपाचें ना म्हणून. जेन्ना प्रमोद सावंत सरकार जेन्ना येयलो दर्याच्या कुशीक हेंच्यांनी सगळे ते CRZ लायन्स जे आसा न्हू कॅन्सल केले आनी दिल्लीसून परमिशन हाडटात. आनी दिल्लीसून परमिशन हाडटात आनी हे हॉटेल इंडस्ट्री करता. म्हणून तेका लागून हेंच्यांनी दर्याच्या कुशीक जे जमीन जे घेतलेली आसा आनी खंय खंय जमिनी घेतलेल्या हेंकां लायट कमी पडटली, खंय तरी हेंकां गरज आसा लायटीची म्हणून हेंच्यांनी कितें केलें आतां कट्टर येयलो हांगा आनी प्रमोद सावंता कडेन मिटींग घेतली. असो कोण विचारल्या शिवाय केन्नाच कोण स्टेटमेंट दिवंक शकना. जेन्ना आमच्या घरान जेन्ना कोण येतलो म्हाज्या घरान जर प्रोग्राम जर करपाचो आसा तर म्हाज्या घरातले पयलीं परमिशन घेवपाक जाय न्ही. म्हाज्या घरान तुमी कितें करपाचें येतलो आनी डायरेक्ट तूं सांगतलो गोंयांत न्युक्लियर प्रोजेक्ट करतलो. आनी आयज सगळ्या लोकांचें ऑब्जेक्शन येना फुडें प्रमोद सावंत सांगता आपूण म्हणटा आपूण तो प्रोजेक्ट हाडिना म्हणून. तूं गुणो मारून पळोवं नाका, तूं आमच्या गोंयच्या लोकां कडेन फकाणां करूं नाका. तूं गोंय हे कंप्लीट सोंपयलेलें आसा. परत हांव गोंयच्या लोकांक सांगता मेन टॉपिकाचेर येता हो प्रोजेक्ट हाडून तुमकां कितें करपाचें आसा. जे बीजेपी कडे जितले एमएलए आसा नांवां घेवन सांगता हांव बीजेपी कडे जितले इंडिपेंडंट एमएलए आयज सपोर्ट करतात बीजेपी आनी परत बीजेपी कडे निवडून येयलेले मनीस जे आसा आनी बीजेपीन काँग्रेसून बीजेपीन येयलेले मनीस एमएलए जे आसा तांकां आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान एक प्रश्न करता हो प्रमोद सावंत खंयचे खंयचे प्रोजेक्ट हाडटा तेन्ना तुमी ताका प्रमोद सावंताक सपोर्ट करता. कित्याक चीफ मिनिस्टर सांगतना तुमी आयकतले ते एमएलए जेन्ना सपोर्ट करता मिनिस्टराक चीफ मिनिस्टराक तेन्ना चीफ मिनिस्टर ते तेंच्या धाडसाचेर हे करता. कोण चीफ मिनिस्टर जो आयज जो उलयता न्हू तेज्या वांगडा एमएलए जे आसात ते धाडसाचेर तो डायरेक्ट डिक्लेअर करता. आपण जाय तशी तो हे करता. कित्याक प्रमोद सावंत सरकार प्रमोद सावंत हो बरोच आता हो गोंयचो सुपुत्र न्हू. हांव आयजूय सांगता ताका गोंया बद्दल म्हणटा ते प्रेम कांयच ना. ताका लागून हे सगळे गोंयचेर तो प्रोजेक्ट हाडून आमकां गोंयच्या लोकांचो हो खंय तरी आमकां त्रासान घालपाचो प्रयत्न करता. शंकर बाब आनी बर्डे बाबान तुमकां सगळें एक्सप्लेन केलां आसतलें पण खंयचीं उतरां जी आहा पळय ती बेश्टी सरकारा कडेन येयना आनी येवंकूय शकना. कित्याक खबर आहा आमकां की गोंयान म्हणटा ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन
पण जेन्ना ऑफिशियल विजिटाक तूं जेन्ना येता, युनियन पॉवर मिनिस्टर जेन्ना ऑफिशियल विजिटाक येता, तेन्ना म्हाका दिसना की तो पार्टी फ्रेमान आसतलो की एन्जॉयमेंट फ्रेमान आसता आनी कितें उलोवन सोडटा पळय, म्हणल्यार कितें युट्यूबर्स बीन येता गोंयांनी आनी ते युट्यूबराचे भाशेन कितेंय उलोवन सोडटा पळय, तशें आसचो अशें हांव आशा बाळगितां. वेन ही वॉज स्पीकिंग विथ अ सेन्स अशें हांव आशा बाळगितां. कित्याक आज गोंयान येयले काय न्हू वेगळेच तयार ड्रिंक आनी पार्टी हें प्रोजेक्शन जाल्लें आहा. सो हांव आशा बाळगितां की युनियन पॉवर मिनिस्टर जेन्ना गोंयान आयलो तो सेन्सिबल उलयला आनी सेन्सान आसतना उलयला म्हणून अशें धरता. आतां जेन्ना खंयचे स्टेटींतलो मिनिस्टर लेवलाचेर कॅबिनेट मिनिस्टर लेवलाचेर जेन्ना स्टेटींनी ट्रॅव्हल जाता तेन्ना सगळ्यांत पयलीं म्हणटा ती यू टेक द इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट. एनी स्टेटमेंट कितें करपाक जाय कितें आहा तेजे पयलीं डिटेल्स येता, ताजो मागीर विजीट प्लॅन जाता आनी तो जें कितें करपाक जाय पळय तें उलयता मागीर थंयसर. सो आयज म्हाका विचारपाक जाय की जेन्ना तेजें कम्युनिकेशन जाल्लें ह्या सरकारा कडेन जेन्ना विजीट जाल्ली त्या टायमाचेर एकट्या मनशान ओपोज करूं ना मिटींग जेन्ना जाल्ली तेन्ना, आनी त्या टायमाचेर एकूच स्टेटमेंट ना. स्टेटमेंट जो भायर आयलो तो फक्त ह्या मनशाचो आयलो, म्हणपाक लागलो की न्युक्लियर प्लांट आमकां गोंयान घालपाक जाय म्हणून. यू हॅव टू बी सेन्सिबली थिंकिंग अबाउट की न्युक्लियर प्लांट घालतलो जाल्यार कितें कितें रिक्वायरमेंट आहा, इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें लागता, बेजीक रिक्वायरमेंट क्रायटेरियाज कितें लागता, नॉर्म्स जे आसा पळय न्युक्लियर प्लांटाचे कितें कितें आसा, 7.5 किलोमिटर जे आसा पळय ते डिस्टन्स रेडियस डिस्टन्सीचे तुजे कोण रावपाक सुद्दां शकना थंयसर. अशें गोंयान खंय मेळटलें तुका, खंयची एरिया मेळटली गोंयान. दुसरी गजाल 4-5 गजालींचेर आमी इन रिटर्न जे चीफ मिनिस्टराक लेटर मार्क केल्लें आहा हे, आनी चीफ मिनिस्टराक लेटर मार्क करून सीसी आमी गव्हर्नराक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आनी युनियन पॉवर मिनिस्टर जो हांगासर आयल्लो आहा तांकां मार्क केल्लें आहा. बिकॉज वी वॉन्ट टू गेट इट ऑफिशियली आमकां लेटर जालें आनी तांकां की पॉयंट्स आमी मेन्शन केल्ले आहा कित्याक लागून न्युक्लियर प्लांट गोंयान हाडूंक शकना, पॉसिबलूच ना. आयज मे बी तुवें फातर मारला आसतलो आनी मे बी चीफ मिनिस्टरानूय फातर मारपाक लायला आसतलो, पळय रिएक्शन लोक एक्सेप्ट करता, कित्याक भुतानी असले प्रोजेक्ट एक्सेप्ट केले लोक एक्सेप्ट करता. मागीर बाकीचे जे आहा पळय रिव्हर नॅशनलायजेशन जे आहा पळय तो जालो, सगळें अशें जायत आसा. सो बेसिकली हो ट्राय मारून पळय कित्याक गोंयान कितें चलता अशें देशभर ह्या चीफ मिनिस्टरान दाखयल्लें आहा गोंयान कसलेय प्रोजेक्ट चलता म्हणून. सो एक फातर मारलेलो आसा फायंड आउट करपाक गोंयच्या लोकांचो निशेध आसतलो काय ना काय म्हणून. आनी 2 दिसां नंतर हो सीएम उठोन स्टेटमेंट दिता, म्हणल्यार तेजो इमिजिएट तेजो स्टेटमेंट आसलो. यू वॉन्टेड टू सी द रिएक्शन. सो रिएक्शन जर तुका कळपाकूच जाय जाल्यार यू शूड हॅव डन अ थरो स्टडी अबाउट इट. बेसिक्स जे आहा पळय ते रिस्क ऑफ न्युक्लियर एक्सिडेंट्स तुम्ही मुद्दम पळया. फाटल्या फावटी चेर्नोबिल आनी फुकुशिमा म्हणून इन्सिडेंट जो घडलेले तेतून डिझास्टर जो जाल्लो पळय ते तुवें फायंड आउट केलें ना. आनी जो न्युक्लियर प्लांट्स आनी ही मिनिस्ट्री घेवन बसलो आहा पळय यू शूड हॅव एवरी डिटेल्स अबाउट इट. ताका लागून म्हणटा की जे थोडे कमी शिकलेले आहा पळय, हांव म्हणटा कमी शिकलेले तांकां नॉलेज नाशिल्ली तांकां मिनिस्टर करता पळय तेन्ना हीच गजाल जाता. दे डू नॉट हॅव एनी नॉलेज अबाउट इट. दे वील गो ऑन स्टेटमेंट न्युक्लियर प्लांट कितें घराकडली बिल्डींग बांदता तुमी, तशें नासता ते. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंटली एनवायरमेंटल आनी इकॉलॉजिकल इम्पॅक्ट. आतां तुमी पळयला ज्या ज्या देशांनी हे घडले जाला थंयसर इट रिमेन्स तेजे जे न्युक्लियर वेस्ट रिमेन्स फॉर मोर दॅन 1000 years. आता मुद्दम पळया की न्युक्लियर वेस्ट तुमचे कडेन हांगा गार्बेज प्लांट मॅनेज करपाक जायना, भायंगिणीचो आनी बाकीच्या गोंयची गार्बेज मॅनेज करपाक जायना आनी तुमी न्युक्लियर प्लांटाचे बद्दल उलोवपाक सुद्दां शकना. एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार एक सिंपल गजाल, एक खंय तर आमचे शेताक तर उजो पेटलो हांगासर तालिगांव, ताका 6 वरां लागता ताका पालोवपाक. तुम्ही न्युक्लियर प्लांटाचे बद्दल उलयता. डू यू नो वॉट इज द डिझास्टर आफ्टर न्युक्लियर प्लांट एक्सिडेंट जालो थंयसर जाल्यार कितें डिझास्टर जावंक शकता ते. मागीर तिसरें म्हणटा ते इकॉलॉजिकल इम्पॅक्ट जो आहा पळय तो लॉंग टर्म इकॉलॉजिकल इम्पॅक्ट जाता फूल. एकदा तर थंयसर एक्सिडेंट जालो जाल्यार. तिसरी गजाल पब्लीक हेल्थ अँड सेफ्टी मेजर्स तर पळोवपाक गेल्यार रेडिएशन जे जाता तातूंत कॅन्सर्स कितलेशे लोकांक जाल्ले आहा. सो आतां तुमी म्हाका सांगपाची गरज आहा की त्या एरियेन 10 किलोमिटरच्या रेडियसान अशें खंय मेळटलें की लोक रावना म्हणून. आनी जंगलांनी सुद्दां लोक रावता मरे थंयसर. आनी चडशे एसटी एरिया काणकोण केपें तुमी म्हणटाले त्या एरियेन तर पळोवपाक सोदता आनी तेजेर तर लक्ष आहा जाल्यार त्या गांवांनी जंगलांनी सुद्दां तेंचे एफआरसी केसीस रेजिस्टर्ड कंक्लुजनाचेर येवंक ना अजून पर्यंत. पूण गांवांनी जंगलांनी थंयसर लोक रावता मरे. खंयसर उरला रे कितले कितले किलोमिटर्स दिवपा खातीर तुमच्या लागून.
तिसरी म्हणटा ती सेक्युरिटी अँड टेररिझम अटॅकाक तुम्ही पळयला आसतले की मॅक्झिमम टेरर अटॅक करता पळय तो खंयच्या एरियेन अटॅक करता. यू सी स्पेसिफिकली फायंड आउट करा. वॉर जाता आता चालू आहा सध्या प्रेझेंटली अशें बीजेपी सरकाराचे सांगणे प्रमाणे. सो तुम्ही चिंतात खंयचो मेजर एरियाज खंय टार्गेट जाता त्यांचा न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर पॉवर प्लांट्स, बाकीचे जे आहात वेर इट विल कॉज मोर डॅमेज. आता गोंयान तर अशें जर जालें फाल्यां सकाळी फॉर एक्झाम्पल तुमचे मनान आता ते करपाक लागले जाल्यार फूल गोवा विल बी फिनिश. मॅपा वयल्यान गोवाच नश्ट जावन वयतलो, दिश्टी सुद्दां पडपाना गोवा. तुम्ही कितें चिंततात तेच म्हाका कळना. चवथी गजाल म्हणटा ती इकॉनॉमिक अँड सोशल डिस्ट्रप्शन जे जातले इकॉनॉमी. आयज वी ऑल नो दॅट वी आर कम्प्लिटली डिपेंडंट ऑन टुरिझम. आफ्टर द मायनिंग आयज आमचे कडेन आनीक सोर्स ऑफ इन्कम जो आहा पळय वेगळे तरेन लार्जर सोर्स ऑफ इकॉनॉमी जे टुरिझमाचेर डिपेंड. आता हे जेन्ना आमकां कळय न्यूक्लियर प्लांटाचे बद्दल हाऊ मेनी इंडस्ट्री हाऊ मेनी दीस वील कम ओवर हियर. कितले टुरिझमाचेर इम्पॅक्ट जातलो थंयसर. रेडिएशन जो जाता पळय थंयसर न्यूक्लियर वेस्ट जो जाता पळय इट विल नॉट इम्पॅक्ट गोवास एनवायरमेंट. हे सगळे इम्पॅक्ट येता. मागीर जरी तर एक सादे मनशातले विचारले न्हू स्टुडंटांक जाल्यार स्टुडंट सुद्दां म्हाका सायन्स स्टुडंट आहा पळय ते सांगतले तुमकां बाबा हो हांगासर गोंयान फिजिबल ना म्हणून. पूण तुमी जे आयज फातर मारून चॅक करूंक सोदता पळय आनी फायंड आउट करूंक सोदता लोक तयार आसा काय म्हणून. आमी लोक कसले तयार ना. आनी वी डू नॉट हॅव ट्रस्ट इन चीफ मिनिस्टर ऑल्सो रायट नाव. ओपनली सांगता की हो आयज तोंड मोठे करून असे दोळे बीन मोठे करून सांगता पळय काय जावचो ना म्हणून. जेन्ना हाणें हांसोन सांगलेले आहा काय जावचो ना तेन्ना ही गजाली जाल्ली आहा. ताणें हेंय सांगलेलें आहा काप्रेश्वर देवस्थानार काय हात लावचो ना म्हणून. मोडून गेलो मरे थंयसर कोण कापस्तार काय करपाक शकले ना मागीर. हा कितलेशे प्रोजेक्ट दिवपाची गरज ना म्हणून सांगलेले तेणी कांयच प्रॉब्लेम ना म्हणून. 4,500 लोक मिसमॅनेजमेंटाक लॅक ऑफ इक्विपमेंट आसलेल्या कारणान लॅक ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर आसलेल्या कारणान लोक मरून गेले थंयसर एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार कोविडा टायमार. तुवें जे सांगलेले आहा पळय उलटा जाल्ले आहा आनी हेजेरूच आमकां तुमचेर विश्वास ना म्हणून आमी ऑफिशियल लेटर जे आहा पळय ते आमी दिल्ले आहा. आनी लक्षात घे हे जे नदरेन आनी चिंतता तर तुमी की अशें जावपाची पॉसिबिलिटी चॅक करता तर तुमी जाल्यार तुमचे आमचे इतलो वर्स्ट तुमचेर हे जावचो ना. इट वील बी अ बिग मुवमेंट. we will make sure that not even one seat come in 2027 election. हे लक्षात दवरा की तुम्ही आयज आमी प्रत्येक फावटी तुम्ही आमचे टेस्ट करता, प्रत्येक फावटी तुमकां आमी आन्सर करपाक जाय आनी ऑपोज करपाक. आनी जेन्ना एक्टिविस्ट मुखार येता आनी ऑपोज करता ते म्हणटा कितें बाबा नरेटिव्ह चलयता की एक्टिविस्ट सगळ्याक ऑपोज करता म्हणून. चीफ मिनिस्टराक सांगूंक सोदता दोडा मार्ग तर तुजी प्रॉपर्टी आहा मरे थंयसर एक बारीक मिनी घाल थंयसर तुका जाय तर थंयसर. तू व्हरून दोडामार्ग घाल. दोडामार्ग अशें आयकूंक येयला तुजी भरपूर प्रॉपर्टी जाला म्हणून आनी ताका लागून तूं दोडामार्ग सुद्दां गोंयान जॉयन करपाक सोदता. लास्ट टायम गोवा जातालो थंयसर. जरी तर दोडामार्ग घेतला थंय घाल मरे थंयसर. आमकां गोंयान नाका. गोंयच्या बॉर्डरी कडल्यान 20 ते 30 किलोमीटर कळगा म्हणून थंयसर न्यूक्लियर प्लांट आसा ऑलरेडी आसा मरे. मागीर इतल्या डिस्टन्साक कित्याक लागून गोंयच्या तितून कित्याक लागून. गोवा एक डॉट मरे ऑल ओव्हर इंडियाचे एकूच डॉट मरे थंयसर. तो डॉट दिश्टी पडटा काय तुमचो आनीक प्लॅन आहा कितें आहा ते सांगपाची गरज आसा लोकांक. आनी क्लियर कट जाय. दोन दीस जेमोन रावन पळय उठोन स्टेटमेंट दिनाका. इमिजिएटली रिएक्शन आसपाक जाय. तुमचो मिनिस्टर तो हांगा गोंयान आयला तुमकां खबर आसा इमिजिएट रिएक्शन जावपाक जाय. ओपोजिशन स्टॉप करची पळय आय डू नॉट अग्री विथ दीस म्हणून. मातशी पावलां हेजी चला रे मातशी मनोहर पर्रीकराची मातशी पावलां चला. मनोहर पर्रीकराचो फक्त फोटो दवरलो आहा खंय ऑफिसान. बाकीचे काय जायना तुजे कडेन. फक्त ते ऑफिसान कित्याक लागून दवरला लोकांक दाखोवपाक मनोहर पर्रीकराच्या फॉलोवरांक दाखोवपाक आपूण अजून पर्यंत चलता म्हणून. मनोहर पर्रीकरान सांगिल्लें मरे डायरेक्टली आपूण हांगासर हाचे बद्दल कोळशाचे बद्दल डबल ट्रॅकिंगाचे बद्दल ओपोज केलें. डबल ट्रॅकिंग पॉसिबल जावचो ना म्हणून सांगलें. तुजी कॅपॅसिटी उलोवपाक जावचो ना. सो बेसिकली वी हॅव लॉस्ट ट्रस्ट इन दिस चीफ मिनिस्टर इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. आमकां हांगासर तेजेर विश्वास ना. ताका लागून आमी आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ऑफिशियल लेटर ताका कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आमी पावयले. ओके हांव आनी एक सांगता. सीएमाचें एक स्टेटमेंट आहा की जॉब्स मेळटले म्हणून. ओके सो म्हाजें म्हणणें कितें आहा आयज गोंयान मेजर जॉब क्रायसीस आहा ते आमचे गोंयचे यूथ फेस करता. आनी आयज खऱ्या अर्थान जर सरकार भुरग्यांक जर जॉब दिवपाक सोदता जाल्यार म्हाज्या हिसपान MPA गोवा शिपयार्ड हे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे जे कंपनीज आहा कळ्ळें तुका. आनी हे खुबशे कंपनीज आहा जेंच्यांनी जॉब कट ऑफ केल्लेले आहा. थंय मध्यस्थी करून तांकां जॉब्स घेवपाक लावपाक जाय हें म्हाका दिसता. MPAचे जॉब्स खंय गोंयाच्या भायर तेंची एडवर्टिजमेंट जाता. इवन आमी कदंबाचे सुद्दां जॉब्स कर्नाटकान एडवर्टिजमेंट जाताना पळयले. सो आयज जेन्ना आमचो लोक आमचे यूथ पास आउट जावन बेकार उरता त्या टायमार सरकाराचे ते कर्तव्य जाता हे जे मेजर इंडस्ट्रीज आहा तेंचे कडेन तेंच्यांनी उलोवन
कितें आमच्या युथांक जॉब दिवपाचो प्रयत्न करपाक जाय, न की असले नाका जाल्ले प्रोजेक्ट हाडून लोकांक भुलोवन कितें तुमी तेंचे भायले बिझनस लॉबी खातीर कितें लोकांक बेश्टे आमीश दिवं नाका. आमी ऑलरेडी आतां मोपा पळयले आनी आयुर्वेदीक कॉलेज जी पेडणे आयल्या ती पळयले की तितून कितले आमचे गोंयकार आहा आनी कितले भायले आहा ते आमी पळोवपाक शकता. तुम्ही पळोवंक शकता मोपा कोण कामाक लागला तो कितें आनी कसले जॉब्स आमच्या गोंयकारांक मेळ्ळे ते. ऑलरेडी गोंयचो बिझनस कॉलॅप्स जाल्लो आहा. म्हाजो जाल्यार गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक एक फ्रँक एडवायस, मातसो सारको सेन्सिबल मातसो वाग आणि विचार कर आणि हे जॉब्स जे आहा न्हू हेंचेर फोकस कर. कित्याक सांग, आयज 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा आणि 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आयज जर पळोवंक वचत जाल्यार बेकारी इतली आसा की इच अँड एव्हरी वन भुरगो गव्हर्नमेंट जॉबाक रावता. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार जर प्रायव्हेट कंपनीज आहा, प्रायव्हेट फर्म्स आहा, तेंचे कडेन जर सरकार उलयत आणि आमच्या गोंयकारांक जर भितून घालपाक प्रयत्न करीत जाल्यार जॉब क्रायसीस आहा ते कमी जावपाक शकता. म्हाका दिसता जॉबांचे नाव घेवन बेस्ट असले हेजार्डस प्रोजेक्ट हाडपाचो प्रयत्न करू नका. आणि एक गजाल सांगू की जेन्ना गोंयचो आता मनोहर पर्रीकर आमचो एक्सपायर जालो तेन्ना नवो चीफ मिनिस्टर एकादील आमच्या प्रमोद सावंताक केलो. आणि प्रमोद सावंत जेन्ना ऑफिसाचो इन्चार्ज घेतलो तेणी चीफ मिनिस्टर तेणी कितें केलें, आपूण जे खुर्चेर बसता तेजे कुशीक आनी खुर्ची दवरली आणि तेजेर मनोहर पर्रीकराचो फोटो दवरलो आणि कितें सांगलें गोंयकारांक, जसो मनोहर पर्रीकर कसो वागतालो न्हू त्याच धर्तीचेर आपूण वागतालो म्हणून. हांव गोंयचे चीफ मिनिस्टर सांगूंक करता, मनोहर पर्रीकर जर आयज आसलो न्ही तर दिल्लीच्या लोकांकडे सेंट्रल मिनिस्टराकडे नतमस्तक केन्नाच जावचो नासलो. असो पयलो चीफ मिनिस्टर हो गोंय विकपाक म्हणटा तो प्रमोद सावंत. तेका हांव रिक्वेस्ट करता, आतां मी सांगल्या त्या प्रमाणे गोंयच्या भुरग्यांचे जॉबाचेर आणि सत्यपाल मालिकांचे कितें सांगलेलें की गोंयचो चीफ मिनिस्टर आणि गोंयच्या चीफ मिनिस्टराची ही भ्रष्ट बायल आसा, तेजेर आयज पासून इन्क्वायरी कित्याक लागून जायना. गोंयच्या गव्हर्नरा कडेन हांव हे करता, हांव मागता तेजे कडेन हो सत्यपाल मालिकांचो स्टेटमेंट दिल्लो कोणाचे गोंयच्या सीएमाचे बायलेचेर आणि गोंयच्या सीएमाचेर कोविड टायमाचेर तेंच्यांनी 150 कोटी आपल्या कडेन मागलेले म्हणून. तेजेर आयज पासून इन्क्वायरी कित्याक लागून जायना. सगळ्यात पयली इन्क्वायरी हेजेर जावपाची आणि भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा कडेन मागता हांव की गोंयचो प्रमोद सावंत काय कोल्हापूरचो गोंयचो सावंत प्रमोद सावंत हे आमकां स्पश्टीकरण आमकां गोंयच्या सरकारा कडसून मेळपाक जाय. थँक्यू. नेक्स्ट आणि एक प्रेस कॉन्फरन्स रिलेटेड टू रिसंट